बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं भाव म्हणून सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार आयच्या मिसाचे भेटेक मिसाचे भेटेची ते सवां किरीत बशीन मागता आमी मारिया आल्बर्टिना गोन्साल्वीस आनी मारिया रोजा इस्त्रोस्यो ह्या आमच्या भयणा बसत पयल्या वर्साचो उगडास स्वर्गीच्या बापान तांकां मारिया आल्बर्टिना आनी मारिया रोजा हांकां स्वर्गीच्या सुखांत आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणांत भागिली करूंक मागतना सिंडन कोलिमांव हाचो वाडदीस तशेंच आपापलो लग्नाचो वर्सीक दीस आनी वाडदीस समरम तेल्या बसत मागुया. आयज आमी करता परब भाग्यून मातियेस 12 मदलो एकलो जेजूचो 2 दीस जावंक विचून काडलेलो. भाग्यून मातियेस जेजूची बरी खबर परगट्टना आपल्या अणभवल्या भावार्थाक गोवाय दिता, एक मारतीर कसो मरता. भाग्यून मातियेसाची परब करतना आमकांय जेजून हाडलेलो बरी खबरीचो गोंय आमी सगळीं जावन ह्या मिसांत कोतकोत्यान मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावांक भयणीनो म्हजो गुन्यांव मोलांची सून दोनांचार वायट धरून बरें सोडून हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मारी सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. मोहिमान देवाक स्वर्गी आनी शांती तेजे इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या रया. सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता, तुज्या थोर वैभवा पसत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप कट्टाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची ते साव आमची मागणी बापाक उबारुया. सोपून गेल्ल्या आमच्या भयणांक सासणेची सवस्काय मागुया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. भाग्योन मातियेसाक 2 दुतांच्या जोम्यांत घेवंक तुजे ओगोनीत जाणवायेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय त्या पावण्यांक पाळो दिवन सगळे आमचे जिणेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर आनी स्वर्गांत तुवें विंचलोल्यांच्या जोम्यांत आमकां घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी भावां भयणींक उलोवन पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हटलें, भावां भयणीनो, जुडासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदींच फुडें सांगून दवरलेलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाडून येवंक जाय आसलीं. आमचे मोडलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुनियारपणान ताकाय वांटो मेळ्ळा आसतनाय तोरी जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. इस्टोत्राच्या पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, ताचें गोर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूंक न्हय. ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताचो कारभार दुसरो घेवं. देखून स्वामी जेजू आमचे मोडें भोंवतालो तेन्ना म्हणजे जोमान स्नान दितालो तेन्ना ताण जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो. तो दीस पर्यान जे आमच्या सांगातीन सगल्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या मुनियारपणाचो गोवाय जावंक आमी विंचून काडूंक जाय. ताणें दोगांची नांवां शिकयलीं. बारनाबास म्हटलेलो जुजे, आड नांव प्रमाणीक आनी मातायास. आनी ताणें अशें मागणें केलें, सुम्या, सगल्यांची काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुडासान सोडलेलो तो मुनियारपणाचो वावर आनी दोन दुतांचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडल्याय तो आमकां दाखय. तेन्ना ताणें सोडती घाल्यो आनी सोड मातायसाक पडली आनी ताका 11 दोन दुतांच्या जोम्यान भितर काडलो. देवाचें उतोरी. देवाचे वड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपल्या पोरजेच्या कुंवरा मोडें सर्वेस्पोर ताका बसयता. म्हणुया, आपल्या पोरजेच्या कुंवरा मोडें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पोराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पोराच्या नांवांची सुटी करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पोराचें नांव ओर्सीत जावं. जबाब. आपल्या पोरजेच्या कुंवरा मोडें सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदेंतितान ओश्नोदी पर्यान सर्वेस्पोराचें नांव ओर्सीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर मोड बा वयर ताची मोहिमा. जबाब. आपल्या पोरजेच्या कुंवरा मोडें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपल्या ऊंच सोदरेर तो चडून बसला. उश्टान ओडू घालून तो पडयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब. आपल्या पोरजेच्या कुंवरा मोडें सर्वेस्पोर ताका बसयता. कालट्यांक तो दुल्लींतली उबारता. दुर्बळांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता. आपल्या पोरजेच्या कुंवरा मोडें ताका बसयता. जबाब. आपल्या पोरजेच्या कुंवरा मोडें सर्वेस्पोर ताका बसयता. उडगार उबी रावया. सर्वेस्पोराक सोयीसर सर्वेस्पोराक. सर्वेस्पोराक सोयीसर सर्वेस्पोराक. सर्वेस्पोराक सोयीसर सर्वेस्पोराक. सर्वेस्पोराक सर्वेस्पोराक सोयीसर. हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुमी वचून तोखतात असलीं पडां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्या.
सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमची सवय असो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशें तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवय आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे खातीर हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण तुमकां हांव इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. आनी हे पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हज्या नांवान बापा कडेन तुमी मागशात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज आमी पवित्र सभा बाग्योन मातियेस ताची परब करता. दोन मृतांच्या इतिहासान तुमी आयकलां. जुदास इस्कारियोत हाणें गोड घेतलो तेन्ना 12 मदलो एकलो उणें जालो. 12 एक परफेक्ट नंबर, पूर्णताय दाखयता. देखून शिसा मदें पेद्रू उलयता आनीक ताचो जागो भरूंक जेजू बाराबर आशिल्ले तांतले एकल्याक काडूंक ते फुडें सोदतात. मातियास 72 जाणां मदें जेजू दोगांक धाडटा तेन्ना तांचे मदें मातियासूय आसलो. ही सोर्त मातियासाक पडटा आनी तो 12 मदलो एकलो जाता. भाव भयणीनो, दोन मृतां वरवीं स्थापलेली पवित्र सभेचो भावार्थ आमी नियाळटा. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. हो भावार्थ आमचो. दर आयताराक सोत मानता म्हणटा आसतना व्हडले आकारान I believe in one holy Catholic Apostolic Church. नी परब आयची आमकां उलो मारता नियाळूंक एपोस्टोलिसिटी ऑफ द चर्च. दोन मृतांच्या सभेचो भावार्थ, दोन मृतां वरवीं स्थापलेली पवित्र सभेचो भावार्थ नियाळूंक आमकां उलो मारता. दोन मृत तांची विशेष वावर आसलो. जेजू 12 आपोस्तलांक विचून काडटा. कितें करूं? आपल्या बाराबर आसूं. विचून काडटा तांकां मागीर पाठोवंक बरे खबरेचें गोवाय जावं. He entrusts them with a mission. आनी आज आमी पळयता हे दोन मृत मागणें करतात, मागतात आमकां उजवाड दी. जो जागो जुदासा वरवीं रिकामो जाला
तो जागो भरून काड आनी सोर्त घालता तेन्ना ही सोर्त मातयेसाक पडटा. आजचे शुभ वर्तमान बाबा मुळिनो पवित्र सभा मातयेसाक लायता. 12 मदलो एकलो तो जाता. जेजू आपल्या 12 शिसांक सांगतालो, 2 दिसांक सांगतालो, हांवें तुमकां विचून काडलें की तुमी वेची आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां. आनी जें कितें मातयेसाक लायता तें आमकांय लायता. म्हणटा पवित्र सभेंत आमी आसा, एकामेकाचो मोग करात जवें आसो हांवें तुमचो केलो. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, चाकर म्हणना. जें कितें बापान म्हाका कोडयलां तितलें हांवें तुमकां कोडयलां. आनी हांव तुमकां पाठयतां, तुमी वेची आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां. आनी हें काम बाबा म्हणून उर्बेन जेजूच्या आपोस्लांनी 2 दिसांनी केलें. आनी हें काम करता आसतना ताणें आपलो जीव दिलो भावार्था पासून. भाग्योत मातयेसूय जेजू खातीर आपलो जीव दिता. आज बाबा म्हणून ही परब आमी करता आसतना पवित्र सभा आमकां उगडास करता आमच्या वावराचो, आमच्या कार्याचो. आमकां एक एकल्याक देवान दिल्लें आसा मिसांव, ताचे पुताचे बरी खोबरेचे आमी गोवाय जावं. देखून आतां फुडल्या वर्साक रोमा शारांत व्हडलो परिशद जावचो आसा, बिशपांचो परिशद, सिनड ऑफ बिशप. थंय हे बिश्प साहेब पाप साहेब सांगतात नियाळटले कितें पवित्र सभेंत आमचो एकचार, पवित्र सभेंत आमचें सहभागिलीपण आनी पवित्र सभेंत आमचें एक एकल्याचें मिसांव. आमकांय सगल्यांक बाबा म्हणून पाठयल्यान जेजूचे गोवाय जावं. आनी हें काम आमी करूंक जाय. आनी आमी काम करतले जेन्ना आमी पयलीं सुवातेर ओळखून घेता द वाय एंड द पर्पज ऑफ माय बींग हियर एंड नाव एज मेंबर्स ऑफ द चर्च. आमी तर पवित्र सभेचे वांगडी, आमी जेजूच्या मिसांवांत वांटो घेवपी मनीस. आमी तर खरे क्रिस्तांव जाल्यार आमी एकचारान आनी सहभागिलीपणान म्हणजे सांगतात इन युनियन एंड इन कम्युनियन एंड इन टुगेदरनेस वी नीड टू बी विटनेसीस ऑफ जीजस. आमी सगळीं जेजूची गोवाय. आनी करता आसतना जायते फावटी आमकां सोंसूंक पडटलें, सोंसूंक पडटलें. जायते देशांनी क्रिस्तांवांक पिडापीड दितात. आमचे भारतांतूय पिडापीड दितात. आमच्या भारतांतूय जायते राज्यांनी कायदे काडल्यात एंटी कन्वर्शन बील म्हूण. हालींच कर्नाटका वाठारांत हें बील पास केलें. हो पिडापीड क्रिस्ती भावार्थ्यांक दिवपाची येवजणी सरकाराची. आमीच काडला न्हू हो सरकार. हें कितें आमकां फावो तें आमी भोगता एके भाशेन. पूण हांव म्हणिनो भियेनासतना आंग काडिनासतना हो वावर पवित्र सभेचो वावर. आनी हें कार्य आमचें. वी आर सेंट ऑन ए मिशन. जेजूक धाडलो बापान, ताका न्हयकारलो जुदेव तशेंच लोकांक खुर्सार मारलो. पूण जेजून आपलें मिसांव सोडून दिवंक ना. 12 अपोस्तल, 12तले 11 जाण जेजू खातीर जीव दितात, भावार्था खातीर मरतात, आंग काडिनात. देखून ही आमची पवित्र सभा आपोस्तलांच्या रोगतान शिंपलेली आनी मजबूत केलेली पवित्र सभा. आनी देखूनच जायते पिडापीड आनी पिडापिडा मदें पवित्र सभा सदांच जैतिवंत जातली. कोणाच्यान पवित्र सभेचो ताळो बंद करूंक जावचो ना. शेकड्यांची इतिहास पवित्र सभेचो. आनी आमी 2 दिसांच्या इतिहासांत वाचता आपोस्तलांक पिडापीड दिलो.
बोणकुणीन घाले, ताचो जीव काडलो. मातियासाचे शीस कापलें, ताची गोमटीच कातरली. ही वॉज बिहेडेड. पूण तो भिवंक ना. जेजू खातीर आपली गोंय आनी आपलो जीव दिवन. बाबा मडिनो, आमच्याय काळार असली परिस्थिती उपरासता. आमचें कार्य, आमचें मिसांव जाणा जावन जेजू खातीर गोंय दिवंक, जेजू खातीर मरूंक पर्यंत आमी तयार आसूं. आमकां ही कृपा आज बाग्यून मातियासाची परब करतना मागुया. Pitone velar gayon gavuya C16 dupaso soso purmol page 35. C16 page 35. Por me svora ordana sumestani por me svora ordana sumestani betonci dupanzo soso por dum domin sorta sorgai despori amcinana isvora tuje mukar por me svora ordana somestani betonci por me svora ordana somestani betonci. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. बापा, सोर देण्याच्या दातारा, बाग्यून मातियेसाक तुज्या दोन बुताचे पोरबे दिसाक तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान तूं मानून घे आनी भावार्थान थीर रावन उतरान आनी देखीन आमच्या भोंवतणच्या लोकांक तुजे सोडवणीचे संदेशकार जावंक तुजे कृपेची गोठाय आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदविदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो आमचे शासनीक गोवळ्या तुजो इंड तूं केदीन सांडिनाय, पूण भाग्योन दोमनुतां वरवीं निरंतरीन तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या इंडाचे गोवडी तांकां नेमले. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गीच्या सौल दरबारान सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सोय. उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगट आपलेच कुशेन
कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पळय जेवण जातच आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रज्वलपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखेपली तुमी चेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकूनी मारिया आल्बर्तीन आनी मारिया रोसांची काकूट कर. तांकां संवसारांतली तुवें आपण वेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवन सदरून मेल्यान ते सगळे आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोनबूत, भाग्यवन मातियेस, आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानूत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुती सोरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या आसा. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजे दोमतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय म्हणजे भविसवेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी जेगुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. शालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असो जेजू जाका मातयेसान आपले रोगतान गोवाय दिली, असो जेजू आमकां एक एकल्याक आपले मिसांव दिता, तशे बरी खबरेची आमी गोवाय जावं. तशें जेवणांत वांटो घेवन ताचे मिसांव फुडें वतली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायोन गावुया. D42 तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू, पेज 71. D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गवल्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गवल्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवासान, ओरोडांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकादेगार. ओरोडांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकादेगार. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गवल्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या उंड्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या.                                                                                                              Cristo
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा भूका कुत्सरा बापा, या पवित्र जेवणावरवीं आनी बागेवन मातयेसाचे विनवणेन हे तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यानी बोर आनी जेजू खरेपणी वळखतात तसली ताची साक्षीदार आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमचे पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्याचें आनी आमचे साक्षीपणाचें शुभांपीक आमकां मेळो आनी सर्गी तुज्या बागयुतां बरोबर सासणीक उजवाडाक आमकां पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भाव मुडीनो, आमच्या इगोजेंत एक वरस वावर केलेलो पातकूर फादर नेविल ग्रासियस काल सकाळीं आपले न्हिदेंतूच संपलो. फादर नेविल ग्रासियस एक उर्बेभूत यादनीक आपले बरोवपांतल्यान भोव करून तियात्र माचयेर हाडून जायतें ताणें बरेंपण शिंपडायलें, जेजूचें काम केलें. ताका सर्गीचें राज मागुया. आनी आमचे मदीं एक वरस हो गवळीक वावर केल्ले खातीर देवाक दिन वासून बरे गुवळाची मोजरी हे आमच्या भावाक फादर नेविल ग्रासियस हाका मेळूंक मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवय आसूं आनी सर्पद्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायोन गावुया U33 सोयतीवंत आमचो देव, पेज 248. U33 पेज 248. Soy ti bondad, so Dios.